नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओडिशात उदरगतीच्या प्रकल्पांचो केलो शुभारंभ. भारत आत्मनिर्भर जावपाच्या दिकेन करता वाटचाल, उलयले प्रधानमंत्री. 4 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी म्हजे घर येवजण लागतली चालीक. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पयल्या गोवा ऑटो शोचे केले उक्तावण. नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रीक वाहनांचेर आसा मुखेल भर. जीएसटी बचत उत्सव मोहिमेत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी आणि पर्येच्यो आमदार देविया राणे हांणी घेतलो वांटो. दुकानदार आणि गिरायकांकडेन साधलो संवाद. आणि एशिया कप क्रिकेट सर्तीच्या फायनलीत फाल्यां भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांआड झुजतले. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओडिशांतल्या झारसुगुडा हांगा 60,000 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. हातूंत दूरसंचार, रेल्वे, उच्च शिक्षण, भलायकी, कुशळटाय उदरगती सयत वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी BSNLच्या 97,000 परस अधिक नव्या 4G मोबायल टॉवरांचे उक्तावण केले. ह्या टॉवरां खातीर पुरायपणान स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो उपेग केला. 30,000 गांवांक रोखडेच इंटरनेट जोडणी मेळटली, जाका लागून देशभरात डिजिटल समावेशाक चालना मेळटली, अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना सांगले. BSNL अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन BSNL और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से BSNL के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है. ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है. 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है. प्रधानमंत्र्यांनी उधना ते बलरामपूर अमृत रेल्वेक 5वो बावटो दाखयलो. भारत व्हड जहाज बांधणीच्या मळार आत्मनिर्भर जावपाच्या दिकेन वाटचाल करता, अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. हर चीज में भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा. ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है. इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है. इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी. इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा.
वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे प्रधानमंत्र्यांनी लोकार्पण केले। ओडिशात आता रोखडीच चीप निर्मिती सुरू जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ओडिशा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। 4 ऑक्टोबराक म्हजे घर येवजण केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी सुरू जातली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली। ते आयज स्वयंपूर्ण गोंयच्या 35व्या भागात थेट संवाद करतले। सेवा पखवाडा निमतान हो संवाद आयोजित केल्लो। म्हजे घर आमी जेका म्हणटा की हाऊसिंग फॉर ऑल, जशें आमी इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल म्हणटा, सॅनिटेशन फॉर ऑल म्हणटा, त्याच धर्तीचेर हाऊसिंग फॉर ऑल ह्या कॉन्सेप्टात म्हजे घर ही स्कीम लॉन्च केला। आणि म्हजे घर ही स्कीम आमी विधानसभेंतल्यान पास करता आसतना ती सामान्य मनशा पर्यंत पावोवची, हातूंतले वेगवेगळे विशय जे आहा पळय न्ही म्हजे घराचे हाजे सुटावे जावचे म्हणून आमी हो विशय तुमचे कडेन हांव मुद्दामून मांडटा। स्वयंपूर्ण गोंय खाला राज्यात 3 केंद्रीय येवजण्यांत 100% काम केला। राज्याच्या येवजण्यांत 95% यश मेळयल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तांणी स्वयंपूर्ण मित्र आनी नोडल अधिकाऱ्यांची तोखणाय केली। हांच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या तेंच्यांनी कोविडाच्या वेळार केल्ल्या कार्यावळीक आमी सगळ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिता। स्वयंपूर्ण गोंय ही कार्यावळ सुरू करून तांच्यांनी सुरू केल्ल्यो 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम म्हणजे हर घर नल से जल, हर घर बिजली, हर घर LPG कनेक्शन, हर घर इन्शुरन्स अशा पद्धतीच्यो विविध फ्लॅगशिप प्रोग्राम हे 100% लोकांच्या घराकडे पावोवपा खातीर आमी यशस्वी जाले। स्वयंपूर्ण मित्रांक 50,000 रुपयांचे एक रकमी मानधन दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हांकां एक्चुअली ते एक दर शेनवारा काम करता, आपुणून काम करता, तांकां इनिशिएटिव्ह घेवन आपली गाडी घेवन वेळ पडलो जाल्यार ते वता। हे फावटी तांकां आमी हॉनरेरियम, इट इज अ वन टायम हॉनरेरियम एकदाच दिल्लो तांकां, तो परत एकदा 50,000 रुपीजचो वन टायम हॉनरेरियम फॉर द स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर आमी दिवपाचो थारायला। दरेकल्यान विकसीत भारत, विकसीत गोंय घडोवपाक योगदान दिवचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। आयज हा मुद्दामून म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न विकसीत भारत 2047 आणि आमकां करपाचे विकसीत गोंय 2037 हे साकार करपा खातीर आमी जर सगळ्या जाणांनी कंबायनली एके कडेन येवन जर काम केलें आसत जाल्यार नक्कीच म्हाका खात्री आसा की आमी विकसीत गोवा 2037 हे करपाक शकतले। घेऊया खबरापत्रात एक ल्हानसो विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111
आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत उकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पहिल्या गोवा ऑटो शोचे उक्तावण केलें। कला अकादमीत ही कार्यावळ जाली। हे वेळार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या प्रदर्शनाक वेगवेगळ्यो ऑटोमोबायल कंपनी वांटेकार जाल्यात। नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रीक वाहनांचेर मुखेल भर आसा। हातूंतल्यान गोंयची शाश्वतताय आनी ग्रीन मोबिलिटी कडेन बांदिलकी दिसून येता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। Goa Auto Show is a statement that Goa is ready to embark the future of the mobility and confidence and vision. We want Goa to be seen, it is not only as a tourist destination, it is but also the destination for the innovation, for the green technology and for the forward-looking industry. As we inaugurate these editions at the Goa Auto Show, let us send a clear message that the Goa is prepared for the Goa's ambitions and Goa is ready to lead. And with this words, I take this pride in declaring that Goa Auto Show 2025 is open for all. I think this will go on for another 2 days. So maximum youth and other participants can come and see the Goa Auto Show. There are so many different vehicles are presented here. So that's my best wishes for the first Goa Auto Show edition. आयज संवसारीक पर्यटन दीस। गोंय पर्यटनाक लोकसंस्कृताय आनी शाश्वतताये खातीरचे मोहिमेत रुपांतरीत करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां। संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान तांणी हो संदेश दिला। Goa was the first in the country to adopt to regenerative tourism, placing our communities, ecology and livelihoods at the heart of development. This September, we turned that vision into action. Students walked heritage lanes, seniors and children cruised our rivers for the first time, and travelers explored glowing forests, cycling trails, bread making and coconut harvesting. Tourism here became inclusive, joyful and sustainable. As I interacted with the children of Bal Bhavan, I am reminded that the children are the future of Goa and that tourism is about more than journeys we take today. It is about the legacy we leave for tomorrow. We also hosted the India's largest ever tourism stakeholder meet, proving that Goa is not just a destination but a hub for collaboration. Guided by the G20 Goa roadmap and under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, with the constant support of our Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji and the vision of our Union Tourism Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, we are showing how Dekho Apna Desh and Chalo India translate into action. जीएसटी 2.0 बदलाचो लाव गिरायकांक मेळचो हे खातीर आयोजीत केल्ल्या जीएसटी बचत उत्सव मोहिमेत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटे हांणी वांटो घेतलो। पक्षाच्या कार्यकर्त्यां वांगडा तांणी दिवचल बाजारांतल्या दुकानांक भेट दिली आनी दुकानदारांकडेन उलयले। नव्या बदलाक लागून दुकानदार आनी गिरायकांक कसो लाव जाता हाची म्हायती तांणी दिली। जीएसटी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन 2017 सुरू केला। दॅट वॉज द फर्स्ट स्टेप। पयलीं जर पळयशात हो टॅक्स वॅट हो ताचे मल्टिपल टॅक्स आसताले, कन्फ्युजनां आसतालीं आनी कितले भरताले हें आमकांय खबर नासतालें, दुकानदाराकय खबर नासतालें, विकत घेताल्याकय खबर नासतालें। देर वॉज अ कन्फ्युजन। मागीर जेन्ना 2017 जीएसटी सुरू जाला ते गूड अँड सर्वीस टॅक्स आनी आमचे मोदीजी सदांच म्हणटाले गूड अँड सिंपल टॅक्स। लोकांनी पयलीं जीएसटी सुरू जालो तेन्ना खूब हें केलो, बोवाळा केलो, कितें जीएसटी म्हणून हे तशें म्हणजे थोड्या म्युनिसिपालिटीक दिसलो आपलो फंड वचलो, सरकारांक दिसतालो, स्टेट गव्हर्मेंटाक। पूण आज जर पळयशात जीएसटी गूड अँड सर्वीस टॅक्स सिम्प्लिफायड जाला आनी ताचो जो आतां रिफॉर्म म्हणजे 8 वर्सांनी आतां हो सिम्प्लिफायड केला। फक्त 2च स्लॅब केल्ले आसा, 5 आनी 18% केल्ले आसा आनी एक वयर स्लॅब आसा तो जो सिगरेट बी तेचेर खरोखरच 40% केल्ले आसा। खूब बरी गोश्ट केल्ली आसा। जीएसटी बचत उत्सवा विशीं जागृताय करपाक पर्येच्यो आमदार देविया राणे हांणी होंडा सत्तरी बाजारात दुकानदार आनी गिरायकां कडेन संवाद साधलो। जीएसटी दरात केल्ल्या कपातीची तांणी म्हायती दिली।
आज आमी आमचे पर्ये मतदारसंघान हांगा पिसुले आनी होणा पंचायती हांगा आमी डिसायड केले की आमची GST बचत उत्सव नवरात्रीचे निमतान जे 22 तारखेक जे हो सगळ्यान व्हडलो अनाउन्समेंट आमचे माननीय प्रधानमंत्री आमचे भारताच्या लोकां खातीर केल्लो हे नवरात्रीची भेट हे नवरात्रीचे सगळ्यान व्हडले मोठे गिफ्ट आमच्या लोकां खातीर हे माननीय प्रधानमंत्र्यान भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या लोकांक दिल्ले आसा भारताच्या प्रत्येकाक दिल्ले आसा ते ग्राहका कडेन पावला प्रत्येक शॉपकीपरा कडेन प्रत्येक उद्योगपती कडेन पावला काय म्हणून ते हाजी चर्चा जावपा खातीर आमी प्रत्येक दुकानान फिरत आसा तांकां विचारपाक की हाजो फायदो की तुमकां जाला तुमच्या ग्राहकाक जाला आनी तांकां कळोवपाक की हाजो फायदो कितलो जातलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यावळी वरवीं फाल्यां आयतारा 11 वरांचेर देशवासियांकडेन संवाद साधतले। या कार्यावळीचो हो 126वो वांटो आसतलो। कार्यावळीच्या हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी कार्यावळ प्रसारीत जातली। ही कार्यावळ आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या पुराय जाळ्या वरवीं प्रसारीत जातली। अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला सुरतच्या उधना रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण सुरू आसा अशें केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले। सध्या देशात संवसारांतल्या सगळ्यात व्हडल्या रेल्वे स्टेशनाचे नूतनीकरण करपाची येवजण आसा। फुडल्या 50 वर्सां खातीर दृष्टिकोन दवरून ही सगळी स्टेशनां विकसीत करतात। उधना रेल्वे स्टेशनाचेर वेगवेगळ्या आधुनीक सुविधा आशिल्ले नवे प्लॅटफॉर्म बांदपाक लागल्यात। सुरतांतल्या उधना बुलेट रेल्वे स्टेशनाची पळोवणी करून केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांणी हे विशीं म्हायती दिली। बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचो पयलो पावंडो सुरत ते बिलीमोरा मेरेन सुरू जातलो अशें तांणी सांगलें। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला सेक्शन खुलेगा वो है सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का आज स्टेशन का और ट्रैक लेइंग का काम का सब देखा मैंने, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और विशेषकर जो ट्रैक का जो काम है उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज लेके आई गई है। लडाखात जाल्ल्या हिंसे उपरांत सोनम वांगचूक हाका अटक केल्या। सोनम वांगचूक हाणें यूट्यूब आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक उकसावपाचें काम केलां। विदेशी योगदान नियमन कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्याचो आरोपूय ताचेर आसा। हे विशीं चवकशी सुरू आसा अशी लडाखाचे पुलीस महासंचालक SD सिंग जामवाल हांणी म्हायती दिली। देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी बिहारांतल्या अररिया हांगा भाजपा कार्यकर्ता संमेलनाक संबोधीत केलें। 160 परस अधिक सुवातींचेर वेंचणुकेंत भाजपा गठबंधन जैतिवंत जावपाचो हावेस तांणी हे वेळार उक्तायलो। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं
बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया खबरापत्रात है की घेऊया आणि आगामी एक लहानसा विसव. अच्छा, तो तुम्हें दानिश का जीतना अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा ना? मैनेजर साहब का वेटर कहाँ है? हाँ साहब, हाँ साहब। बहुत छोटे सरकार, पी लीजिए आपकी चाय। अरे कौन है ये बदतमीज जो इस तरह से हमें डिस्टर्ब कर रहा है? अब जब जान पहचान हो ही गई है तो आपको एक गुड कॉज के लिए इनकी मदद भी करनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल करनी चाहिए। जज्बा प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. पशुवैजकीय सेवा, फोंडा नगरपालिका आणि रोटरी क्लब हांणी जोडपालवान फोंड्या संवसारीक रॅबीज दिसा निमतान कार्यावळीचें आयोजन केलां. फोंडा नगरपालिकेत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. हे पत्रकार परिशदेत फोंडेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, आदले नगराध्यक्ष रितेश नाईक, नगरपालिका अधिकारी सुयश खांडेपारकार आणि मिशन रॅबीजचे डॉक्टर मुरुगन पिलाय, डॉक्टर स्टेसी सिक्वेरा हाजीर आशिल्ले. दर वर्सा 28 सप्टेंबराक संवसारीक रॅबीज दीस पाळटात आणि हे वरवीं रॅबीज आळाबंद आणि नियंत्रणा विशीं जागृताय करतात. वर्ल्ड वाइड वेटनरी सर्विसेस WVS फोंडे म्युनिसिपालिटी हांचे जोड पालवन हो स्टरलायझेशन जो कॅम्प आसा तो हे उद्घाटन 29 तारखेर सकाळी 9 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिरांत हांगसर जातलें आनी जशें सांगलां तशेंच गोंय राज्य लढत करतलें. 2014 मिशन रॅबीज आणि वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विसेसच्या पालवान हो प्रकल्प गोंयांत सुरू केल्लो. गोवा आता भारतातले पहिले रॅबीज नियंत्रित राज्य थारला. We are doing this sterilization campaign from time to time in different places, but this time it is so timed at Fonda with the initiative of the municipal corporation. So 1 month it is going to go. Starting from tomorrow for the 7 days it is going to go with the vaccinations and awareness campaigns and various activities. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी सिवरेज टाकी वाहनकारांक सवाय दरात हे वाहन दितले अशें तांणी सांगलें. सोपपेट हे आसता तो खाली करपाक ते पेडणेकारांक लागून म्हणजे पेडणे तालुक्याक जो आयज आमच्या म्युनिसिपालिटीक जो इन्कम कितें तरी येवचो म्हणून आयज ती आमच्या गव्हर्मेंटान ही आमकां सगळे तालुक्याक लागून ही गाडी दिल्ली आसा. ते पेडणेकारांनी सगळ्यांनी हे गाडयेचो यूज करचो. जे पळय भायरसून गाडयो हाडटात ताका म्हाका दिसता सुबेज पयशे आसता, सुबेज पयशे पडटा. ताका लागून जे म्युनिसिपालिटीसून ही गाडी येतली जाल्यार ताका कमींतल्या कमी हे रेटीन तुमकां मेळटली. ताका लागून तशेंच आयज आमच्या बऱ्यान बरी आमच्या पेडण्यांक लागून आयज सरकार आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. ज्या सपोर्टान हेजे पयलीं केन्ना हें घडोंक नासलें तें आतां घडत वयता. ताका लागून खूब उमेद दिसता जे आयज आमचो प्रमोद सावंत सर CM हेजो आयज आमकां पेडण्यांक लागून बऱ्यान बरो सपोर्ट मेळटा. तशेंच आयज आमच्या जे म्युनिसिपालिटी आयज आमी आतांच ऑलरेडी इनॉग्रेशन आमच्या फाउंडेशन स्टोन आयज हेजो केल्लो आसा. JCI इंडियाच्यो राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजली गुप्ता बत्रा 2 दिसांच्या गोंय भेटेर आसात. तांणी आयज कला अकादमीच्या मिटींग रुमात पत्रकारां कडेन उलोवप केलें. तांणी संस्थेच्या वावराची म्हायती दिली. गोंयांत लेगीत संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरो वावर करता अशें तांणी सांगलें. हे वेळार संस्थेचे गोंयांतले पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. JCI काम करता है बिजनेस के लिए, लीडरशिप के लिए, लेकिन हम सब 40+ हो चुके हैं. तो 40+ के बाद हम लोगों का बिजनेस में क्या नए हम चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं. सबसे पहले बिजनेस अच्छा होगा तभी हम सोसाइटी को सर्व कर पाएंगे. तो इस बार हमारा जो बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ था, बिजनेस कॉन्क्लेव हम लोगों का दिल्ली में हुआ था, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें 32 MOU साइन हुए थे. इन 32 MOU में जो बिजनेस
का जो कमिटमेंट आया वो 400+ करोड़ रुपीस का बिझनेस निकल कर आया था। केरी सत्तरीच्या विवेकानंद ज्ञान मंदिर विद्यालयात फातर पितारपाची सर्त आयोजित केली। 700 वयर विद्यार्थ्यांनी या सर्तीत वांटो घेतिल्लो। अशे तरेच्यो कार्यावळी विद्यार्थ्यांक तांचे मदले कलागुण वाडोवपाक मजत करतात, तशेंच विद्यार्थ्यां मदीं पर्यावरणाविशीं जागृताय तयार करतात, अशें शाळेचे मुख्याध्यापक गोपीनाथ गावस हांणी सांगलें। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ह्या उपक्रमा अंतर्गत आमचे विवेकानंद ज्ञान मंदिर माध्यमिक विद्यालय केरी सत्तरी आम्ही एक मेगा उत्सव जाका आम्ही महाउत्सव चित्र उत्सव दवरला। हो चित्र उत्सव विद्यार्थी पालक शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्ग जो आसा हांच्यानी सगळ्यांनी भितर सहभागी जावन आम्ही फातरांचेर चित्रां काडप अशा प्रकारचो हो उत्सव आसा, जेणे करून विद्यार्थ्यांक न्हंयतले फातरां कडेन संबंधित आशिल्लें उदक आणि सैम आणि परत चित्र आणि चित्रांतल्यान उत्सव आणि हे सगळे करता आसतना आमचे जे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आसा ते कौशल्याक अर्पीत केल्लें आसा। म्हणटच विद्यार्थ्यांच्या मना काळजांतल्यान जी कौशल्यां आसात ती मागीर चित्रांची आसूं येता, रंगांची आसूं येता, सैमाची आसूं येता, जतनायची आसूं येता। म्हणटकच ह्या चित्र उत्सवांतल्यान विद्यार्थ्यांक आमची चित्र उत्सव, चित्र संवर्धन, रंग संवर्धन, कला संवर्धन, संस्कृती संवर्धन, सैम संवर्धन आणि एकंदरीत वेगवेगळ्या समाजातल्यो ज्यो कला आसात, कौशल्यां आसात आणि आमचे दायज आसा ते संवर्धित करपाचो विचार ह्या आमच्या उपक्रमांतल्यान आसा। हे सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी आपले अनुभव सांगले। आमच्या फुल टिचरींक आनी स्टुडंट्सांक स्टोन पेंटींग आसतली तेन्ना पासून आमी खूब एक्सायटेड आसली। केन्नाच आमी अशें स्टोन पेंटींग किंवा अशें कांयच करूंक नासले। आमी ताका लागून खूब एक्सायटेड आसली। न्हंयन वचून सगळे फातर सोदले, खंयचो बरो दिसतलो, खंयचो शेप बरो दिसतलो, मागीर आमी सिलेक्ट करून हाडले आनी आयचो दीस येयलो आनी आमी आतां पेंटींग करता, सो खूब बरें दिसता। नेचराक खूब लागीं येयली। केन्नाच आमी अशी न्हंयन बीन बेश्टी जाल्यार वयचीच नासली, पण ह्या निमतान आमी थंयसर गेली। थंयसल्या न्हंयचें आमकां वातावरण कळ्ळें, उदक कितलें थंड आसलें थंयसर न्हंयेन तें बी सगळें आमकां कळ्ळें। एशिया कप क्रिकेट सर्तीची फायनल फाल्यां भारत आनी पाकिस्ताना मदीं जातली। दुबय इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमांत ही मॅच जातली। मजगतीं काल भारत आनी श्रीलंका मदीं जाल्ल्या खेळांत भारतान श्रीलंकेचेर सुपर ओव्हरांत 5 गडे राखून जैत जोडले। हे सर्तीत भारत आनी पाकिस्ताना मदीं हे आदी 2 मॅची जाल्यात आनी दोनूय मॅचीत भारतान पाकिस्तानाचेर जैत जोडला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ओडिशात उदरगतीच्या प्रकल्पांचो केलो शुभारंभ। भारत आत्मनिर्भर जावपाच्या दिकेन करता वाटचाल, उलयले प्रधानमंत्री। 4 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी म्हजे घर येवजण लागतली चालीक, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली म्हायती। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पहिल्या गोवा ऑटो शोचे केले उक्तावण। नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रीक वाहनांचेर आसा मुखेल भर। जीएसटी बचत उत्सव मोहिमेत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्टी आनी पर्येच्यो आमदार देविया राणे हांणी घेतलो वांटो। दुकानदार आनी गिरायकां कडेन साधलो संवाद। आनी एशिया कप क्रिकेट सर्तीच्या फायनलीत फाल्यां भारत आनी पाकिस्तान एकमेकांआड झुजतले। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।